झाले नटून दादा हाय असं मम्मीचं लुक हाय चालली असा हो पाहिजे माझं लुक बेस्ट असा तुझं लुक बहिणी बहिणी मातशे आवाज सध्या मी येयला ती म्हटलं निरंकाल दाबाळ बेस्ट दिसता पळत झाले नटून बरं सायचं लुक माझं असं हय बरं असा स्टार्ट केलं हय सो हे गाईज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग कशी आसा सगळी तुम्ही आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय आमी बी बरी आसा आनी आयज आमी भायर सरल्या मावशेगेर वचूंक म्हटल्यार म्हाज्या व्हडल्या मावशेचो बर्थडे आसा सो आमी आतां फोंड्या वयता आनी ऑलरेडी रेडी जाल्ली आसा हो पळय म्हाजो लूक कसो आसा कमेंट करून सांगा जा गडबडीन अशी भायर सरल्या कारण घरा कडेन भरपूर अशें काम चालू आसा घराचें आनी तेच बरोबर सांजची अशी आतां आमी भायर सरल्या म्हटल्यार सांजची 5 जाल्ली आसा सो हांव मम्मी आनी संजय वयता आनी आमकां फोंड्या वचूंक जाय म्हटल्यार पेडण्यासून फोंड्या म्हटल्यार बरो लॉंग असो हे आसा ट्रॅवल करूंक जाय आमकां तर चला या वयच्या पयलीं भायर सरच्या पयलीं आमचे तिगांयचे लूक दाखयता तुमकां मी बरी आयज रेडी जाल्ली आसा आनी तेच बरोबर न्हय म्हाजी फूल फॅमिली सुद्दां आयज तुमकां पळोवंक गावतली सगळे मावशे मावशी म्हटल्यार मम्मी सायडची सगळी फॅमिली जी आसा न्हय ती तुमकां पळोवंक गावतली सो जाता तितले कॅप्चर करपाचें ट्राय करतले कारण फॅमिली वांगडा येयली न्हय का कॅमेरा एका सायडीक उरता आनी आमी एका सायडीक उरता सो तुमकां कळटच आसतलें गजालीन मागीर कॅप्चर करपाचें थंयच उरता सो तरी हांव ट्राय करतलें आनी म्हजो लूक परत एकदां पळोवन घे आनी कमेंट करून सांगा आयचो म्हजो लूक कसो आसलो तो अशा तरेन हांव रेडी जालां पळय सो आतां तुमकां ना संजयाचो सुद्दां लूक दाखयता कसो आसा म्हजो ड्रेस हे सांगा ना आयजूच घातला हांवें इतके दीस घालपाक म्हाका टायमूच नासलो सो आयज चान्स गावलो तर आतां संजयाचो लूक दाखयता तुमकां कसो आसा आनी तेच्या मागीर मम्मीचो लूक दाखयता सो तेंचेय बीन लूक पळोवन घ्या थोडेशे फोटो क्लिक करता आनी तेच्या मागीर भायर सरता बरें सो संजयाचो लूक पळयात आतां आमकां लूक पळोवपाक जाय यो यो बेगीन हो पळयात संजय हाय हॅलो कर मरे हाय करता आनी तेजो हो लूक आसा कसो दिसता कमेंट करून सांगा बरो दिसता आयचो लूक तुजो सामको सुपर्ब हिरो हिरो रे हिरो बेस्ट आसा तुजो लूक सो गायज तुमी बीन तेका कमेंट करून सांगा आतां कसो आसा तो आनी आतां मम्मीचो लूक दाखयता तुमकां यो मगे आतां मम्मी येतली पळय आतां टेन टेडेन टेडेडेन मम्मीन एंट्री घेतली पळयात सो हो आसा मम्मीचो लूक हाय हॅलो कर मगे हाय करता आयज ती एक्सायटेड आसा मावशेगेर वचूंक न्हय गे आनी खूब वर्सांनी म्हणटा तशी मावशेगेर वयता टायमूच गावना वचो तर हे पळयात हो आमचो लूक आसा आनी कसो आसा हे कमेंट करून सांगात तर ही पळयात आमी तिगांय म्हणटात तशी असो आमचो लूक आसा आयचो तिगांयचो एकदम जकास म्हणटात तसो तर चला या आनी एन्जॉय करया तुमी बीन एन्जॉय करा व्हिडिओ थ्रू आनी आमी थंय एन्जॉय करता न्हय गे सो चला या आतां भायर सरया थोडेशे फोटो क्लिक करता यो बेगीन या तर काही चला फोटो बीन मारले आमी थोडेशे फोटो क्लिक केले आनी बॅग घेतला भरपूरशे कितें कितें आसा बॅगान म्हाज्या कॅमेरा म्हण आनी कितें बॅटरी कॅमेराची आनी हो पळयात सो गाडी वयर आसा घरा कडेन काम चालू आसा तेका लागून येयना सो चल फुडें सो मम्मी फुडें गेले सो चला या गाडये कडेन या आतां मम्मीच्या फाटोफाट चल सो पावली आमी गाडये कडेन गाडी पळोवया खंय आसा ती कारण घरा कडेन काय गाडी येयना दोगांय गाडी सोदतात पळय येयलो तो संजयाचो फ्रेंड येतलो गाडी घेवन न्हय रे फोन मार तेका चल मी अशें वयता हांव अशें वयता तर
मागीरच याद येता, त्याच्या पयलीं काय ना. सो गायज आमी नाही वचपाक भायर सरली, म्हटल्यार पळोवया आतां कितल्या मेरेन अशी पावता, कितलो टायम लागता तो. कारण आमी शॉर्टकट अशी येयल्या, लॉंगकटाक वचूंक ना. जर आमी अशी ओल्डवा सायड गेली नाही जाल्यार बरो टायम वेस्ट जातलो आमचो. सो तेका लागून अशी येयले. आनी धाकटी मावशी बीन केन्ना पावतली तें बीन कांय खबर ना. सो ती बीन 3 अशी भायर सरपाची आसली. आमी बीन सेम म्हणटा तशी 3कूच भायर सरपाची आसली, बट त्या टायमार पॉसिबल जावंक ना, कारण आयज काम असलें नाही घरात, जे तेका लागून मातसो टायम जालो, सगळी गडबड जाली. सो पळोवया आतां केन्ना पावता ती. सो आमी नाही साखळे क्रॉस केले आनी अशी उसगांवच्यान त्या सायडीनसून अशी वयतली आमी. पळोवया आतां कितलो टायम असो लागता तो आमकां पावपाक. म्हटल्यार फॅमिली बीन आसतली आनी मावशेचो स्टाफ सुद्दां आसतलो, सगळी कामां वयली आसतली. ही पळयात मम्मी हांगसर बसले आनी बसून बसून तिका न्हय जॅम येता, कारण फोण्या म्हटल्यार बरो टायम लागतलो पावपाक आमकां. आनी त्या बरोबर तो बरोबर संजय तो पळयात, आनी हांगसर संजयचो फ्रेंड आसा. सो पळोवया आतां. आमी साखळे क्रॉस केले, सो आतां केन्ना अशी पावता ती पळोवया, कितलो टायम लागता तो. अशी पावता ती. आणि जस्ट नाव म्हणटा तशें मावशेन कॉल सुद्दां केल्लो की तुमी खंय पावल्या काय म्हणून. कारण सगळ्यान पयलीं आमी वयतली ती म्हटल्यार मावशेगेर घरा कडेन वयतली आनी तेच्या मागीर फार्मान वयतली. सो असो प्लॅनिंग आसा. फुडें तुमकां कळटलेंच कसो कितें प्लॅनिंग आसा तो. आनी काळोख पडत येयलो, म्हटल्यार काळोख म्हटल्यार न्हय टायम असो 6:30 बीन अशी जाली आसतली, 6 बीन जाली आसतली. पळोवया आतां कितल्या मेरेन अशी पावता ती, कारण मागीर जंगल अशें स्टार्ट जातलें. आनी फोण्या वयता म्हटल्यार भरपूरशे मेमरीज न्हय याद येता खुबशे, कारण ल्हानपण म्हणटा तशें न्हय फोण्या चड गेलां म्हाजें. सो फोण्या म्हटल्यार भरपूर मेमरीज आहा म्हाजे, सांगून सोंपचे ना अशे मेमरीज आसा. सो गायज फायनली नाही मावशीगेर पावली आमी. आनी आवय कितले बरें दिसता ना हांगा यो मरे यो. सो चला भितर या आतां. गायज हे पळयात मावशे गेले बार आमच्या. सो मावशीगेर भितर या. काय व्हरता कितें तर गायज आतां आमी न्हय फार्मान वयतली. म्हटल्यार सद्या मावशेगेर आसा हांगासले, म्हटल्यार जालें हांगसर हांवें कांय शूट करूंक ना चड. च्या बीन पिली आनी मागीर दाखयता एकदम तुमकां फार्मान वचून. सो सद्या आमी येयल्या ती म्हटल्यार निरंकाल दाबाळ मावशेगेर. सो चला आतां डायरेक्ट फार्मान या. सो फार्मान वचून मेळटा तुमकां. ही पळयात हांगसर बॅगां बीन घेवन रेडी. आतां डायरेक्ट आमी फार्मान वयतली. सो क्रॉस करुया. कशी वयता खंयच्या गाडयेन? ह्या गाडयेन येताले येत. सो चला या. यात कितें घेवंक जाय? कोण येता? ए माझी ती. तर गायज पावली आमी फार्मान. हे बरें आसा मुगो हांगसर न्हू. तर पावली आमी फार्मान. बेस्ट आसा सामकें फार्म. हे पळयात बरें आसा न्हय फार्म. मागीर दाखयता हांव तुमकां. सद्या वचया भितर या. सो डेकोरेशन चालू आसा चेतूचें बीन. बेस्ट दिसता पळयात. आसूं
हाय लवकर मग काय ना रेडी जांग ना तू मागीर जा रेडी ही पॅट आणि हे पॅट डेकोरेशन करता हाय लवकर झाली तयारी झाली सो सध्या त्यांचे डेकोरेशन चालू असा हे पॅट सो चला भितर या हाय लवकर मरे झालं डेकोरेशन सो डेकोरेशन चालू आहे त्यांचे बरें आसा मरे भितर सो गायज फार्मान बीन पावल्ली आनी रिटर्न गिफ्ट जे आसले ते आमकां रेडी करपाचे आसले म्हटल्यार पॅक करपाचे आसले सो मावशेन हांगसर रिटर्न गिफ्ट सुद्दां हाडलेली म्हटल्यार मावशेचो म्हाज्या स्टाफ सुद्दां येवपाचो आसलो सो अशे तरेन हांगसर आमी रिटर्न गिफ्ट जी आसा न्हय ती रेडी करताली आनी तेच बरोबर म्हणटा तशें हो विला आसा म्हटल्यार फार्म जो आसा न्हय ते एक व्हडलो असो विला आसा आनी भरपूर असो हो विला जो आसा न्हय तो इतलो बरो दिसतालो सायडीक सामकें कुळागर बीन वातावरण खूब अशें बरें आसलें आनी प्रॉपर एक दीस म्हणटा तशें मावशेन हो विला आमकां लागून बूक केल्लो आनी इतलें बरें दिसतालें हांगा थोडेशें हांगसर हांवें कॅप्चर सुद्दां केलें प्रॉपर म्हाका कॅप्चर करूंक तितलो विला हो गावोंक ना कारण हांव खंय ना खंय बिजी उरतालें बाकीचे रिलेटीव आसा तांकां सुद्दां आमी एटेंड करतालीं तांकां सुद्दां म्हणटा तशें बाकीचे जे पळोवपाक जाय कशें कितें आसा सो तेतून बिजी उरल्या कारणान थोडेशे विला जो आसा तेजे हांगसर हांवें क्लिप्स घेतलेले आनी हांगसर आमी रिटर्न गिफ्ट जी आसा ती कितली पॅक करपाची कशें कारण मावशेचो स्टाफ सुद्दां येवपाचो आसलो आनी म्हाजी मावशी म्हणटा तशी हेल्थ सेंटरान जॉबाक आसता आनी तेच बरोबर न्हय ID हॉस्पिटलान सुद्दां आसता ID हॉस्पिटल तुमकां खबरूच आसतलें आनी सगळ्यान व्हडली जी आसा न्हय ती म्हजी ही मावशी आसा आनी आतां हात दाखयताले पळयात ते म्हजे मावशेचे चेडूं सो अशे तरेन सगळे मावशे मामा बीन म्हाजे येयल्ले फुडें पळोवपाक गावतलेच तुमकां सो मम्मी सायड ही फॅमिली आसा म्हाजी आनी खूब बरें दिसतालें निरांकाल वचून इतले दिसांनी गेल्ले हांव सो एक न्हय इतलें म्हटल्यार इतलें बरें दिसतालें हांव तुमकां सांगूंक शकना आनी अशे तरेन रिटर्न गिफ्ट जे आसा न्हय ते हांवें हांगसर अरेंज करून दवरलेले म्हटल्यार दिवपाक सुद्दां मागीर बरें जाता आनी हो विला न्हय भितरसून सुद्दां तितलोच बरो आसा आनी प्रॉपर म्हणटा तशें फॅमिली स्टे सुद्दां करूं शकता तुमी अशे तरेन हो विला आसा इतलो बेस्ट आसलो सरावंडींग सुद्दां भरपूर बरें आसलें सो हांगसर अशे तरेन ही जी जितली बी रिटर्न गिफ्ट आसा न्हय ती हांवें अशे तरेन अरेंज करून दवरली म्हटल्यार बर्थडे केक कटींग जाली काय मागीर दिवपाक सुद्दां बरें जाता सो अशे तरेन मावशेन म्हणटा तशी रिटर्न गिफ्ट्स हाडलेली म्हणजे फॅमिलीक सुद्दां आनी प्लस जेंचो स्टाफ येवपाचो आसलो तांकां सुद्दां सो गायज फार्मान बीन पावले आनी ब्लॉग कंटिन्यू करूंक पावोकूच ना सामके बिजी उरले म्हटल्यार रिटर्न गिफ्ट्स बीन पॅक करपाक तर अजून केक कटींग बीन जावंक ना कारण म्हाजी मावशी बीन अजून येवंक ना आनी त्याच बरोबर खुबशे लोक आसा येवपाचे ते बीन अजून येवंक ना तेंची वाट पळयतात बाकी डेकोरेशन बीन सगळें जाल्लें आसा आनी हे विला जो आसा न्हय तो इतलो बरो आसा ना मम्मी बीन थंय बसता ती पळयात सो आतां पळोवया केन्ना येता आनी केन्ना केक कटींग जाता ती कारण मागीर आमकां सेलेब्रेशन जावन घरा सुद्दां वचोंक जाय सो घरा वयता म्हणसो बरो टायम जातलो आनी भितर उलोवपाक मेळना कारण म्युजीक चालू आसा सो प्रॉब्लम जातलो कॉपीरायट येतलो ताका लागून सो बाकीची सगळी तयारी जाल्ली आसा जेवणाची बी बाकी आतां येवपाची आसा तांकांच लागून रावले आमी वेट करता आतां पळोवया केन्ना येता आयज आमी जमले हांगा आमचे सुवर्णा भाभी तिजो 60वो बर्थडे सेलिब्रेट करपाक सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा की तुमी तुमचो वेळ काडून तुमी पयलींच हांव स्टार्ट करता की सुवर्णा भाभीक तिणी सीट घेवचें साइड राहतो त्यांना काढून पुढे राहून
गाठ मारते केक कटिंग कर चालू बेकरार होके दामन थाम लो मैं किसका, क्या मिसाल हो मैं तेरी, थाम लो मैं किसका, नहीं नहीं ऐसा सी कोई नहीं है।
काहीच बर्थडे नाही सेलिब्रेशन झाले आणि पॅन मावशी आहे का ती पॅन मावशी आणि बर्थडे सेलिब्रेशन झाले. आता सध्या आमचं फोटोशूट चालू असं सगळ्यांची फोटोग्राफी चालू असेल. सो सगळी जाणां जेवपाक गेल्या. सो आम्ही त्याच्या मागीर वयतली. सो त्याच्या मागीर आम्ही वयतली आणि फॅमिली फोटो चालू आपण येता दाखयता. हे पळयात ही मावशेची फॅमिली आसा. सगळी जाणां तरी थोडी येवंक ना अजुनूय. सो हांगसर तेंचे फोटोग्राफी चालू आसा पळयात. आतां आमी वयतली आमची फोटोग्राफी चालू जातली. ही पळय तेंची गडबड पळय सामकी भरपूर अशी. ही पळयात काकी सबस्क्रायबर गावली माझी. काकी हाय कर मी हात दाखय. सो माझ्या मावशेची नाही जाव ही. सो माझे व्हिडिओ पळयता खंय कितें म्हणटा काकी हाय करता तुका. सगळी गडबडीन आसा सामकी. आमगेर केन्ना येवपाची मुद्दाम यो काका विचारला म्हणटा आनी म्हजे व्हिडिओ पळयत राव. चल बरें. सो आतां आमी फोटोग्राफी करतली. फोटोग्राफी चालू आसा सद्या फॅमिली शूट चालू. ही पळय हांगसर फोटोग्राफी करतात मावशी सगळी. ही म्हजी मावशी, ही धाकटी मावशी, ही व्हडली मावशी, ही पळय मम्मी आनी हो म्हजो व्हडलो मावसो. आणि पॅच फोटोग्राफर भरपूर आसा आतां. हाय हॅलो करात. फोटोग्राफर भरपूर आहा रे पण. भयणी मातशे रावात. आणि तांकां पोजीस सांगता. पोजीस सांगपाकूय खूब आहा आनी फोटोग्राफरूय खूब आहात. हांगसर चालू आसा. फॅमिलीज फोटो जाल्या उपरांत सगळीं जाणां जेवपाक गेली आणि हांगसर जेवपाक सगळ्यांनी स्टार्ट केलें. जेवपाक न्हय भरपूर अशे ऑप्शन आसले. म्हटल्यार वेज बी आसले, नॉन वेज बी आसले. चिकन, पुलाव, शीत, कुर्मा, नुस्तें फ्राय केल्लें. तेच्या मागीर सालद आसलें, चिकन फ्राय आसलें, लोणचें आसलें. म्हटल्यार वेज बी आसलें, नॉन वेज दोनूय घेवं शकता. तेच्या मागीर आयस्क्रीम, तेच्या मागीर म्हणटा तशें स्वीट म्हणून शेवयो. सो सगळ्यांनी पयलीं म्हटल्यार मावशेचो स्टाफ आसलो तेंच्यांनी सगळ्यांनी पयलीं जेवून घेतलें. आनी फॅमिली जी आसली ती मागीर जेवपाची आसली. म्हटल्यार सगळ्यान पयलीं म्हटल्यार मावशेचो स्टाफ बीन आसा, मागीर तेंची फॅमिली आसा तांकां जेवनी. कारण सुशेगाद जेवल्या उपरांत मागीर आमी सुद्दां सुशेगाद बाकीचे सगळे पळोवन मागीर जेवं शकता. सो अशे तरेन आनी हांगसर मामी बसलेली पळयात, मागीर मामा, मावसो. सो अशे तरेन बसलेले. दुसरो मावसो आसलो हांगसर. सो अशे तरेन हेंच्यांनी जेवपाक स्टार्ट केल्लें. आमी मागीर जेवपाक बसपाची आसली. तेच्या उपरांत हांगसर संजय आसलो. संजयचो फ्रेंड बसलोलो. जेत सुशेगाद. आनी हांगसर मावशेचो स्टाफ बसलोलो परत. तेच्या उपरांत आमी सुद्दां जेवपाक गेली. सो मागीर म्हजी धाकटी मावशी आसा, तेच्या मागीर म्हाजी मम्मी, तेच्या उपरांत मामी आसा, तेच्या उपरांत हांव आसा. सो व्हडली मावशी गडबडीन भितर सगळ्यांक पळयताली कारण कोण कोण अशी येत आसली तेका लागून. आनी दुसरी मावशी आसली ती सुद्दां जेवपाक बसलेली. थोडेशें हांवें हांगसर कॅप्चर केलें. म्हटल्यार हांगसर कजना कडेन फोन दिल्लो हांवें थोडेशें कॅप्चर करूंक. म्हाका तर पॉसिबल जायत नासलें कॅप्चर करूंक. हांव खंय ना खंय बिजी उरतालें आनी तेच बरोबर जितलें शूट केलां तितलें तुमचे बरोबर शेअर करता. कारण बिजी उरतालें सामकें आनी शूट करूंक न्हय फावत नासल्या. अशे तरेन हांवें सुद्दां जेवण घेतलें. चड अशें घेवंक ना. सोलकडी मात घेतली कारण सोलकडी म्हाका एन्जॉय करपाची आसली. सो अशे तरेन आयस्क्रीम सुद्दां आसली आनी खुबशे ऑप्शन आसले. बट म्हाका जाय तितले हांवें थोडेशे घेतले. आनी मागीर आमी सुद्दां फॅमिली जी आसा मावशी मामा बीन सगळीं हांगसर जेवपाक बसली. चल मावशी येता. काळो येतो बरें तो याचेर. बाय बाय. बरो जालो बर्थडे. बरो जालो असो चडसो मागीर स्टाफ पळय 30 वर्सां जालीं हांव तेंच्या कडेन सर्वीस करता. पण अजून पर्यंत पयलीं पासून माया पळय म्हागेली तेंच्यांनी दवरल्या पळय आनी हांवें तांकां दवरल्या पळय तशें. सो गायज आमी आतां वचपाक भायर सरल्या आनी मावशी आमकां पावोवपाक येता इपॅर. ती अशी सगळे पाणी कोणी सांगल्यार चड करून वचना. पण हांगा ती सामकी एकदम हें जाली. बरें आहा हांगसर बरें आहा. चल मावशी येता. 12:30 म्हणल्यार मावशी.
वयता चला केन्ना पास फोन करता आता आम्ही घरा वयता थोडेशे शूट केले हांवें आनी पळयात गाडी हाडली सो आता डिस्कस करता कशी वचपाची कशें लागीं पडटा कारण बरो टायम जालो सो तेका लागून पावता म्हणसर म्हाका दिसता 12 बीन जातली आमकां 12 मायस जातली अशें येता हय ना केन्ना पावतली काय खबर सो गायज आमी वचपाक भायर सरली घरा कडेन आतां म्हटलें वांगडा तशें गाडये सोडले आमी म्हटलें मावशी गेली बीन फाटल्यान गाडी आसा फुडें आमची आसा सो अशे तरेन पळोवया आतां घरा केन्ना पावतली ती आनी बरो लेट जालो बट बरें एन्जॉय केलें थोडेशें शूट केलें सगळें पॉसिबल जायना जालें शूट करा मागीर बाकीचे पळया सगळें म्हटलें तरी बट हांवें शूट केलें बऱ्या तरेन शूट केलें सो चला आता घरा कडेन या आमची माजरां बिजरां सगळीं आड्डता आसतली मोठ्या मोठ्यान एरी बीन कितलो बोवाळ घालता काय खबर हालत पळय संजय हय हालत पळय कशी जाली तर गाईज आम्ही पावली जस्ट नाव पावली म्हणटा तशी घरा आणि आता संजय घरा वयता 12:30 पावणे कितें तरी जाले न्हू सो सुशेगात वचा सो तो आनी तेजो फ्रेंड वयतलो म्हटल्यार गुड्डू नरे जीव जॅम जाला ना भरपूर ट्रॅव्हल केला आयज नरे बरें लांब पडलें सुशेगात वचा दा बट पावले का फोन करात आमची माजरा पळय सामकी नाजरे कितें पावले का सांग आ बरो काळोख जालो पळयात सो ए पावले का सांग आ चौकास वच बाय सो तो पळय संजय गेलो सुशेगात गेल्या पुरो काड मस्त दार ओपन कर तेजे तर काही संजय गेलो घरा कडेन आतां पावसर म्हणटा तशें आमकां ये केन्ना पावता तरी तो आसा तेजो फ्रेंड आसा गुड्डू सो टेंशन ना दोगूय ते फाटोफाट अशें वयतले संजय 2 व्हिलरीन आनी तेजो फ्रेंड 4 व्हिलरीन अशें करून ते वयतले सो बरे तरेन एन्जॉय केलें थोडेशें हांवें शूट केलें जाता तितलें शूट केलें पॉसिबल जाता तितलें चड अशें शूट करूंक पॉसिबल जायना जालें कारण सगळें पळोवपाक जाय तयारी करपाक जाय सगळी गडबड सामकी तेका लागून जाता तितलें कॅप्चर केलें हांवें आनी अशे तरेन मावशीचो बर्थडे जालो आनी व्हडली मावशी ती म्हाजी सगळ्यान व्हडली सो मामा आयिल्लो मावशी येयल्ली अशी सगळीं जाणां आसलीं मावशी सायड फॅमिली आमची सायड मम्मी सायड फॅमिली सो अशे तरेन बर्थडे जालो आनी जीव जॅम जालो भरपूर ट्रॅव्हल केलें आयज तेका लागून तर गायज चला आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करया आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरूं नाका परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन त्या म्हणसर देव बरें करून आनी आमचो आयचो लूक कसो कितें आसलो हें सुद्दां कमेंट करून सांगा सो चला तर बाय बाय गुड नायट आनी टायम जाले 12:45 मायस जाला टायम सो चला बाय बाय गुड नायट